सर मातशें फाटी या तुम्ही गोवा आहा आनी आयज लक्ष्मण कांबळे हेका व्हीलचेअर हांवें दिल्ली आसा। कित्याक ना म्हटल्यार तेका खूब वर्सां जालीं तेजो पांयो कट केल्लो, पूण हांगासरले स्थानीक आमदारान त्या कितेंच जाणीव ना हांगासर लोकांक कितें म्हणून गरज आहा। तेका लागून हांव तेज्या घरा पावलो आनी तेका ती व्हीलचेअर हांवें आयज तेका हँडओवर केल्ली आसा। आनी म्हजें काम अशेंच आसतलें, जे कोणाक गरज आहा पळय ह्यासर हांव फुडें आसतलो। आनी आयज हेका व्हीलचेअर दिल्ली आहा, म्हाका कितें तेका दिलें न्हू तेंचो ब्लेसिंगूच म्हाका खूब जालें। इतलेंच म्हाका ब्लेसिंग तेंच्यांनी दिवचें आनी फुडें अशेंच म्हजें काम पेडण्याक लागून खूब आसतलें हेज्या वून। आतापर्यंत जे आमदार जाला पेडणे मतदारसंघातून त्यांनी आमदार झाल्या उपरांत आपण रावपाक येतलो म्हटलेले आणि आता तुम्ही प्रत्यक्ष आमदार न जाता पयलींच रावपाक येता, हेचे विशयी थोडीशी माहिती दिया न्हू। कित्याक जेन्ना पळय हांव पेडण्यान म्हाका म्हाज्या समाजान हाडलो आनी प्लस म्हाज्या फ्रेंड्सांनी तशेंच पेडणेकारांनी तेंच्यांनी बसून म्हाका सांगलें कितें तूं फुडें सर, तुज्या फाटल्यान आमी आसतले, तूं हांगासर स्थानीक जाता जाल्यार आमकां तुका आमचो सपोर्ट आसतलो। म्हणून हांवें तेंकां पयलींच कितें सांगलें, हांवें म्हणलें पळय तुमकां हांगासर रावंक जाय जाल्यार हांव हांगासर रावंक येता। म्हणून हांवें तेन्नासूनच रोखडेंच हांगासर जागो पळोवन हांगासर न्यू घर बांदपाक चालू केलें। आनी म्हाजें अशें हें कार्य आहा कितें म्हाका फटोवपाचें ना हांगासर लोकांक, म्हणजे हांगासर पेडणेकारांक म्हाका फटोवपाचें ना। तेका लागून हांवें जाता तितले बेगीन इलेक्शनाचे पयलीं जाता तितले बेगीन म्हजें घर रेडी केलें आनी आतां 30 तारखेर हांव पेडणेचो स्थानीक जातलो। आनी म्हजें घर चड पयस नासलें, गिरी 15 मिनटां लागतालीं वचपाक, पूण तरी लोकांक कितें जाय पळय तें हांव जाणून म्हाका कळ्ळें तेंकां जाय हांगासरलो मनीस। हांगा फाल्यां हांगासर लायट ना जाल्यार म्हाज्याय घरा लायट आसची ना, तेंकां लायट ना जाल्यार म्हाका आसची ना, मागीर ती म्हाका कळटली कितें हांगा लायट ना म्हणून। तूं मडगांवां बसून हांगासर तुका कळचें ना, तुका समज उदक येयना म्हाका येना जाल्यार तेंकांय उदक येवचें ना, तेंकां उदक ना जाल्यार म्हाका येना, म्हणजे म्हाका कळटलें कितें हांकां कितें गरज आहा ती। म्हणून हांवें हांगासर स्थानीक जावपाचें चिंतलें आनी लोकांक म्हाका केन्नाच फटोवपाचें ना पेडणेकारांक। आनी हांव अशीच काम आसतलें म्हाजें स्पिडीन आनी हांव काम करून दाखयतलो, तेंचो म्हाका साथ आसचो सदां। खरी तर आयज तेजी परिस्थिती पळयल्यार आयज जो आमचो डेप्युटी सीएम आसा हेणी हे असे केसीस आसा ते सरकार दरबारी व्हरपाची खूब गरज आसा। जे हँडिकॅप्स आसा तेका सरकारचे फॅसिलिटी आसता, पण म्हाका खबर ना तो जाणा आपणाक 2 हात आसा 2 पांय आसा, आपणाक कसली गरज ना, फक्त नोकर आनी सेवक म्हणून तेणी 20 वर्सां पेडण्यान लोकां कडल्यान ब्लेसिंग घेतले, सत्ता भोगली, आपल्या फॅमिलीक सांबाळ्ळें, पण असली जी कुटुंबां सांबाळपाचें काम आयज प्रायोरिटीन जो आमचो प्रवीण आल्लेकर करता तेका हांव सदांच आमच्या पेडणेकाराच्या वतीन आनी मोगोच्या पक्षाच्या वतीन धन्यवाद दिता। आयज तो ह्या कॅन्डिडेट ना जावं खंय आमदार जावंक ना, पण आयज तो लोकां कडेन ब्लेसिंग मागता आनी म्हाका एक पूर्ण विश्वास आसा पेडणेकार आनी तेचेर विश्वास पूर्ण दवरचो, त्याच्या विश्वासाक मोगो पक्ष तडो जावंक दिवचो ना, हें हांव इतलेंच सांगून अशा कार्याक प्रवीणांक आमची सदांच साथ आसतली, तेणी गो हेड तेणी फुडें वयचें, तो भावी आमदार पेडण्याचो आसतलो, इतलेंच हांव मोगोच्या पक्षाच्या वतीन आयज पेडणेकारांक सांगूं शकता। सगळ्या पेडणेकाराचो तेका आशिर्वाद आसचो अशीच हांव पेडणेकारांक रिक्वेस्ट करता।